Speaker sir, LAQ 70 unstarred, LAQ 70, addition of annexure C is already been circulated. Under Rule 49 Part 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I seek postponement of star LAQ number 4B to be answered today on 2/8/2019 for reply on 9th August 2019, Speaker sir. I also seek to postpone unstarred LAQ number 081 to be answered today, to be replied on 9th August 2019, Speaker sir. Star question number 1, Javadekar. Sir, star LAQ question 1A. Speaker sir, answer full cyclostyle. अशें म्हजो पयलो प्रश्न ही जी 17,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा म्हणून तांणी सांगल्या तातूंत ते जसो सालिगांव प्लांट आसा तसो प्लांट थंय 30 टन किंवा 40 टनाचो घालूं शकता काय कितें? स्पीकर सर, तशें अजून काय प्रपोजल ना. थंय एक 17,000 स्क्वेअर मिटर जागो आहा आनी तेचेर 2 शेड्स आहा. एक्चुअली पोंडा म्युनिसिपालिटी म्हणजे एक 15 दीस पयलीं असेंब्लीच्या पयलीं काय ओवरऑल सगळे ऑफिसर, चीफ ऑफिसर आनी म्युनिसिपालिटीची जेन्ना मिटींग घेतलेली तेतून फक्त आमच्या गोंयान एक 4 मेजर व्हडले म्युनिसिपालिटी वास्को, मारगांव, म्हापसा आनी पणजी हेचेरूच गार्बेजीचो चड विशय जाता. पोंडा आयज पर्यंत तसो विशय व्हडलो काय ना, पण आउट ऑफ दॅट 17,100 वॉट एवर अवेलेबल तेतून एक 2 शेड्स आहा आनी आमी आनी 2 शेड प्रपोज केला ती सेग्रिगेट करून जी गार्बेज येता ती ट्रीट करपाक. तसो तुमी सांगता तसो अजून प्रपोजल काय ना. सभाती माशय आतां सद्य परिस्थिती थंय बरी आसा बिकॉज कावन्सील इज वर्किंग प्रॉपरली. हाजो अर्थ असो न्हय शेवटी कावन्सिलानूच काम करपाक न्ही ते कावन्सिल इज वर्किंग प्रॉपरली अशें न्हय. कामच कावन्सिलाचें न्ही, ताका आनी स्पेशल काय दिवपाची गरज ना. सभाती माशय म्हाका हें मान्य ना, कारण प्रत्येक गोष्ट वाडत आसता. पयलीं रस्ते आमचे 3.5 मिटर आशिल्ले, आतां आमकां 9 मिटर रस्ते जाय पडटा. पयलीं पायपलायन 4 इंच आशिल्ले, आतां आमकां 150 mm जाय पडटा किंवा 250 mm जाय पडटा. सो तशें हें आसा कचऱ्याचें, कचरो वाडत आसा, तो कंट्रोल करपाक जाय. म्हाका गव्हर्मेंटा कडच्यान एश्युरन्स जाय तांची 17,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा आनी दीस म्युनिसिपालिटी इज डुईंग व्हेरी वेल. आय एम प्रावड. ताचे बरोबर आमदारूय काम करता. म्हजो प्रश्न असो आसा, आमदार बरें काम करता थंय. आमदारूय बरें काम बरें करता, करता. हांवूय बरें काम करतात म्हटलां. हांव तिस्ता वचून येयला पळयलां. सवाती मातशें म्हजो प्रश्न तांकां असो आसा की 17,500 स्क्वेअर मिटर तांकां एवेलेबल तांची जमीन आसा. सालिगांवा सारको प्रोजेक्ट आनी 30 कमीत कमी 40 पर्यंत थंय वचूं येता. ताजी तयारी तुमी करा, कारण सायड बाय ज्यो आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, प्रियोळ, आमी, मडकय, शिरोडा, हे सगळे तातूंत आमी येवं शकता. आनी आतां जर हे प्रोविजन चालू म्हणजे आमी जर आतां प्रोजेक्ट चालू केलो आसत फुडल्या 5 वर्सांत आमकां जाय तसो थंय प्रोजेक्ट मेळूं शकता. ती तुमी करूं शकतले काय कितें? तर स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA बरोबर सांगलें की ती म्युनिसिपालिटी बरी काम करता. आमी त्याचो रिपोर्ट घेतला. ती म्युनिसिपालिटी बऱ्यापैकी काम करता. थंय व्हडलेशे गार्बेजीचे इश्यू ना. म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर्स काम करता आनी म्हाका खबर आसा त्या प्रमाणे थंयसरलो लोकल आमदारय बऱ्यापैकी काम करता. सो तांकां शाबासकी दिवपाची गरज आहा, कारण शेवटी एक आमदाराच्या कंट्रोला सगळं म्युनिसिपालिटी काम करीत आनी अशें चलत जाल्यार सगळ्या म्युनिसिपालिटीने विशय सॉर्ट आउट जातले. तुमचे प्रपोजल एक्झॅक्टली कितें मागता तुमी ते म्हाका परत सांगते. ती मातशें हांवें स्पश्ट दवरलां की 17,000 थंय स्क्वेअर मिटर जागो आसा. एक ल्हान प्लांट जसो आमी हांगा घातला सालिगांव, तसो प्लांट तुमी थंय घालपाची तयारी करूं शकता काय कितें? आनी तर कितें? कारण त्यो ज्यो आमच्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा फोंडा तालुक्यांत, ताजो प्रॉब्लेम कितें हो म्हाकाय खबर आसा. आनी त्या खातीरूच
हे चारूय हें करून थंय जर बरो प्लांट जाता आनी कोणा प्रॉब्लेम ना वास ना काय ना जाल्यार प्रश्नच येना थंय. नाही तुम्ही उलयतना तालुक्या बद्दल उलयता कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्युन्सिपालिटी तांकां लागता पळय तितल्या एरिया बद्दल तेंची गार्बेज सध्या गार्बेज म्हणजे झगडी जावपाचो प्रश्न जाला. स्पीकर सर हांव गार्बेजीचेर उलयतां नाही, नाही. आनी पोंडा म्युन्सिपालिटीन हांवें क्वेश्चन काडला बिकॉज दे गॉट अ लँड 17,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आनी यू कॅन हॅव 30 टन्स स्पीकर सर बरो प्लांट थंय घालूं शकता. एक मिनिट हांव कितें सांगता हांव उत्तर तुमकां क्लियर दिता त्या म्युन्सिपालिटीन जवळ जवळ ऑन एन एवरेज 400 मेट्रीक टन गार्बेज येता बरे पैकी सेग्रिगेट जावन येता आयज पर्यंत तेंचे ट्रिटमेंट जे करता सॅटिस्फॅक्टरी आहा. प्रॉब्लेम मातशें काय ना तुमचे 400 शहर ना. एक मिनिट हांव कंप्लीट करता राव, हांव आयक. सांगता न्ही तुका पयलीं एक मिनिट थंय तुमकां जर तुमचे कितें रिक्वेस्ट आसा त्या प्रमाणे कितें घालपाक जाय आनी तुमी सांगता जाल्यार ते प्रपोजल तुमी आमकां धाडचे आमी तेचेर विचार करता काय हरकत ना पूण आयज पर्यंत तें चलता फुडें येतले ताका लागून सोल्युशन करपाक सरकार आसा न्ही. अदे मातशें ताणें उत्तर दिलं त्या प्रमाणे 8 टन वेट वेस्ट येता आनी ड्राय वेस्ट 6 टन्स पर डे येता पर डे. तुवें उत्तर दिलां तें 30 दिसांचें दिलां. आमी आमचो जर बाकीचो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थंय जर बरो प्लांट घालूं शकले आसत इन फ्युचर बाय प्लॅनिंग रायट नाव जाल्यार ह्यो गोश्टी फुडें आमकां बऱ्यो पडटल्यो. त्या खातीरूच हांवें हो प्रश्न काडला आनी हें जर जायत आसत जाल्यार इट इज नथींग लायक इट. म्हणून मी परत तुमकां सांगलें की तुमचे कितें प्रपोजल आहा त्या विशयाचेर स्पेसिफीक जाल्यार तुमी धाडचे आमी तेचेर विचार करता सरकार. म्हाका तुजें एश्युरन्स दी की अशें जे हो फक्त पोंडा म्युन्सिपालिटीचो प्रश्न काडला अशें प्रत्येक तुमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन आसतलें आनी बारीक बारीक जर थंय करत आसत जाल्यार हे सगळे गोश्टी एट वन पॉयंट मोकळे जावंक शकता. स्पीकर सर आमी स्वच्छ भारत अभियान हाच्या अंतर्गत हे काम जे आसा पुराय गोंयांत सुरू केलां. तांकां स्वता माननीय सभासदांक खबर आसा की एट प्रेझेंट गोंयांत 4 प्लांट येता ताच्या बरोबर आमी बायोमेडिकल वेस्ट म्हणा किंवा बाकीची सगळी वेस्ट कन्स्ट्रक्शन वेस्ट हॅजार्डस वेस्ट कॅमिकल हे सगळे ट्रीट करपाक म्हाका दिसता फुडल्या 3 वर्साच्या भितर गोंय हे नंबर 1 चेर आसतलें. तुमी म्हणटा तशें आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हे प्लॅनिंग करता पुराय गोंयभर प्लॅनिंग करप अत्यंत गरजेचें आसा. फुडल्या 5 वर्साचो जर आमी विचार करता आसत जाल्यार तो विचार करपाक जाय. म्युन्सिपालिटी एकदां आपलीच म्युन्सिपालिटीची वेस्ट तकलेन घेवन कदाचित प्रपोजल धाडची ना म्हणजे ते म्हणटले आपल्या म्युन्सिपालिटीचे पुरते आमकां गरज ना पण आमकां तालुक्याचो विचार करपाक जाय. पूण आमी जेन्ना म्हणटा की अंत्रूज माल फोंड्या तालुको हे जर पळयत जाल्यार त्या परिसरांतलो फाल्यां सकाळी आतां तितको व्हडलो जायना कळटो पण फाल्यां सकाळी खंय वयतलो हाजो विचार सगळो कन्सिडर करून म्हणजे म्युन्सिपालिटी कडेन जी 17,000 जागा पळय ती कमी पडटली म्हाका दिसता. जर आतां 18,000 ती कमी पडटली कदाचित इन फुडें आनीकूय जर थंय आसत जाल्यार कमी पडना हो प्लांट प्लांट घालता आमी. इट इज नॉट इन म्युन्सिपल एरिया इट इज इन कुट्टी खाणेपार. इट इज इन कुट्टी हांवें पळयल्या. सो देर इज नो क्वेश्चन दॅट म्युन्सिपालिटी एरियेन आसा अशें म्हणपाक. ती पंचायतीची बी थंयसर ट्रीट करतात. ओके फाटल्या दिसांनी थंय आतां ते खूब बरें काम करता. बट स्पीकर सर हांव माननीय सभासदांक इतकेंच सांगपाक सोदतां की गव्हर्मेंट ह्या विशयाचेर सिरियस आसा आनी आमची वेस्ट मॅनेजमेंट जी नवीन मिनिस्ट्री जाल्या हाजो बेजीक पुराय सर्वे गोंयांतलो म्हणजे आमी म्हणटा की 12 तालुक्यांनी कशा पद्दतीत वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीट केलें वतलें. फुडल्या 5 वर्साची प्लॅनिंग आमची कितें आसतली तेजो प्लॅनिंग हो आतांच आमी करतले आनी खंयसर आनीकूय जर आमकां म्हणजे आमी जेन्ना म्हटलां की वेस्ट ट्रीट करता आसतना आमी सगळ्या पद्दतीची वेस्ट म्हटलां तेन्ना त्या खातीर ही अशा पद्दतीची वेस्ट सॉलीड वेस्ट ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट ही सगळी तयार जाता आसतना ते ट्रीट कशी करप आनी तेजेर कितें फुडले उपाय हाजो प्लॅनिंग ऑलरेडी सुरू केला आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हाजो प्लॅन जो आसा प्रपोज प्लॅन फुडले फावटी आमी कदाचित तो एसेंब्लीनी प्रपोज करतले. सो आनी मातशें लास्ट एकूच क्वेश्चन तुमी सांगला की इन्सिनेटर आनी बायोडायजेस्टर तुमी दिता मातसो बेगीन दिया लास्ट म्हटलं पळय. हो दोनूय आयटम बेगिनल्या बेगीन क्लियर जातले म्हाका खबर आहा ते. गुड. स्टार्क स्पीकर सर तुमी तालुकाचे थंय हाडून ते प्रॉब्लेम सोडपाचे ना कित्याक थंय जागो ल्हान तो म्हणजे खंयचेय तर दोंगराचेर व्हरून ते हें केलें वेस्ट हें तुगे ट्रिटमेंट प्लांट तो केलो जायत जावं वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट तो घातलो जायत खंय ते दुसरे कडेन थंय जागो पावपा आनी ती रे हायवेचेर आसा हायवेचेर आनी दोंगर सगळे आसा भितर पूण ताका लागून ती 18,000 मिटर जी आसा जमीन ती म्हाका दिसता फोंड्याकच पुरती कित्याक फोंड्याच्यान मी खांडेपार पंचायत लागता ताका म्हणजे एक पोंडा कॉन्स्टिट्युन्सी
म्हणून ताका लागून तो जी जागा आसा ती म्हाका दिसता ती आतांच ती वेट हे आसा वेस्ट जे आसा तो 225 टन म्हयन्याक येता म्हणजे जवळ जवळ 4000 वयर जातली वर्साक म्हणजे इतली आनी तेच बराबर तुगेले वेट आनी ड्राय आसा 174 टन पर मंथ म्हणजे हे अशें टनांनी जे आसा टोटल कलेक्शन ऑफ अबाउट 399 टन्स हे अप्रोक्सिमेटली पर मंथ येता म्हणजे हो वेस्ट थंय चड जाता जागो ल्हान आसा आनी दोंगराची अशें भाग आहा तो म्हणजे हें ना भितर आनी तूं जर गेल्यार तेगेली तूं मडके किंवा तेगेले मतदारसंघाक खंय तरी जागो पळोवन आनी एक ताका दी हे वेस्टर सर आमी वेस्ट घालपाची म्हटली काय ना कोणूच वेस्ट घेवपाक तयार जाना आमी एप्रिशिएट करपाक जाय बाब ऑनरेबल मिनिस्टर निलेश काब्राल हाका ताणें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणजे ती सरावंडिंगची सुद्दां म्हणजे मोठो वेस्ट प्लांट घालपा खातीर तयारी दाखयली म्हाका दिसता आनीक जागो जाल्यार आयदर MLA बाब रवी नाईक किंवा MLA बाब सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी त्यांच्या दोगांय कडेन जागे आहा थंयसर तेंच्यांनी दोगांयनी आयदर फोंड्यान तरी फोंडेच्या पत्रावन म्हणटा तसो दाखयतो आमकां तांच्याय कडेन आसा जागे नाजाल्यार बाब सुदीन ढवळीकर गोंयचो आसा प्रत्येक जाण स्वताचो कचरो आपल्या घरांत करीत तेच आसता म्हटलें न्ही हो अमके कडेन तो अमके कडेन आमी धरून तशें उपयोग ना आनी आतां फोंडेचो कुर्टी पंचायतीन कित्याक आतां एट प्रेझेंट घेवपाचो हो कुर्टी प्रश्न पंचायतीन येता आहा तो म्युनिसिपल एरियेनूय ना पॉलिटिकल प्रश्न हो पॉलिटिकल प्रश्न हो पॉलिटिकल ना तो जागो ल्हान आसा थंय हांवें म्हटलें न्ही त्या खातीर हांवें म्हटलें आनीकूय जागो जाय जाल्यार थंय आसा जाल्यार थंय थंय एक्वायर घेवपाक करा चान्स ना दोंगर आसा काय हरकत ना तुमी दोगूय जाण मेळून जाय जाल्यार जागो ठरयात आमकां जागो खंय तो दियात आमची काय ना तशें आमची तशी काय ना तूं एक जायना कळ्ळें न्हू तशें हें ना म्हणटरीच दोगूय एक जावपाचें ना. तो जागो पावपाना जागो तो पावपाना ल्हान जागो आसता तो आनी मदीं ताका नाला आसा ओके जागो मातशें दोगूय एक जावन करता काय येस ओके problem ओके येस स्टार क्वेश्चन decide नंबर करा. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 फ्रांसिस सिल्वेर LAQ question number 2. Speaker sir, answers as per the cyclostat. Speaker sir, Minister, I am vicharan whether all these primary health centers, sub-centers function from government premises. Speaker sir, त्यांनी म्हाका 4 सेंटर आनी प्रिमायसीस चालू आसा म्हणल्यार एक सब हेल्थ सेंटर Bamboli is functioning in the premises of BSNL government quarters. Second sub health center Neura is functioning in the premises of village Panchayat Neura. Third sub health center Bati is functioning in the premises of village Panchayat Bati. And fourth sub health center Sridham is functioning in the premises of village Panchayat Sridham. Speaker sir, हे जाले government आणि हेज्या फुडें आनी हुंयचे प्रायवेट हावजीस वो बिल्डिंग्स तुमी आनी कितें घेतलेली आसाय इन सांतांद्रे मतदारसंघांत Speaker sir, आमी जे घेतल्या ते आगासाय कुर्का करंबोलीम आनी गोवा वेले हे लिस्ट प्रिमायसिसाचेर आसा आनी ह्यो 4 दिल्ले आसा आनी गोवा वेल्ले सब सेंटर ज्या आमी ते शिफ्ट करूंक पळयताले ओल्ड पुलीस स्टेशनान पण ते लोकलचो जो मातसो प्रश्न आशिल्लो म्हणून तो पेंडींग उरलो ना तूं शिफ्ट करूंक सोदता हुंय शिफ्ट करपाक सोदता तुमी Speaker sir, the Goa Valley sub-center can be shifted to the old police station at Agasai. ती प्रॉपर्टी कोणाची No, police station, old police station. प्रॉपर्टी ओल्ड पुलीस स्टेशनाची तूं थिंगा करपाक सोदता करूंक सोदता पूण म्हाका दिसता की तुमचे बरोबर बसून आमी कितें केल्लें आसा की सगळ्या मतदारसंघान जे पयलीं कडेन जे सब सेंटर आशिल्ल्यो आनी जे कितें RMD आमी जे कांय कडेन RMD अपग्रेड सब सेंटर अपग्रेड करपाची गरज आहा हे जे आतां जे आमचे कडेन जो पयलींचे जे सब सेंटर आशिल्ल्यो म्हाका दिसता की आमकां मातशें बसून परत एकदां कॉन्स्टिट्युन्सी वायज परत एकदां तेजेर विचार करपाची गरज आहा कित्याक कांय कडेन फेसिलिटीज त्या तरेची ना जे आसूंक जाय म्हणून आमी सुरू केल्लो आसा प्रोसेस सो हे तुमी आगासाई गोवा वेल्ल्या हेजे ओनर्स कोण आसा ओनर्स हे प्रॉपर्टीचे प्रायवेट आसा ओनर्स कोण तेंचे Because sir, माहिती काढून I can provide it to honorable member. I don't have the information about the owners. ओनर्स पळय सेल्सा मिनेजीस एक आसा गोवा वेल्ल्या हेका तुमी आजून पासून रेंट कांय दिवंक ना आतां केन्ना पळय तुमी घेतलेली तेन्ना सावन तुमी तांकां पेमेंट रेंट फारीक करतले टील टुडे Because sir, हो जो इशू मांडला बाब सिल्वेरान हो
रेंट पेमेंट जावन जाल्यार हो भरपूर सिरियस इशू आहा, कित्याक कोणाची प्रिमायसीस लिजार घेवन आनी रेंट भरप ना हेजेर ताबडतोब हांव म्हायती काडटा आनी तुमकां इन्फॉर्म करता. 2005 सान पार्टी तांकां लेटर करीत आसा गोवमेंटाक आनी कॉरेस्पॉन्डन्स खूब केलेली आसा. इन हांव एकूच हेजेर उलयतां गोवा वेल्ल्या, दुसरी म्हाका अजून पासून, पूण दोनूय प्रायवेट कोणाचे आसात तांकां तुमी रेंट फिक्स कितलो करतले आनी तांकां इंट्रस्ट दितलो जाल्यार पयले सान. स्पीकर सर, रेंट जो आसा, जो रेंट जर दिवंक ना, we'll have to find a via media to see that the payment is made. So I will ask the Director Health Services to see, because this is total, if the rent has not been paid, it is a lapse on the department and my department. So I will see that this is put on track. And असले तरी बी सगळीकडे रिव्यू एंड रिपोर्ट सबमिट करूंक लायता हांव डायरेक्टर. रिव्यू करून हय. एसेसमेंट करून एज अ PWDचो एस्टिमेट करून रेंट तांकां कितलो आसा तो फिक्स कर आनी इंट्रस्टूय तांकां दिवचो पडटलो. Definitely I will look into it. ऑल 4 सेंटर्सांक. बरें. हे तुमचे डॉक्टर्स पळय येता ते खंय सान येता हे सब सेंटरांक, हेल्थ सेंटरांक? कांय आहा DHSचे आनी कांय आहा गोवा मेडिकल कॉलेजाचे. कांय गोवा मेडिकल कॉलेजाचे अंडर आसता. तुमकां खबर आहा की तुमच्या मांडूरूच नवो कॉम्प्लेक्स जो बांदला, थंय बी तुमी पयर उल्लेख करताले की थंय गायनॅक बी सगळे धाडून दिवंक जाय म्हणून ते फुल्ली एक्टिवेट करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. एंड आयज हे जे मुख्यमंत्रीन ते नवे पोस्ट आमकां तयार करून दिल्ले आसात ते आमकां एकदां गावतकूच म्हाका दिसना की तुमच्या मतदारसंघात खंयचोच प्रॉब्लेम आसतलो डॉक्टराचे संबंदीत. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन इंट्रस्ट घ्या आनी लोकांचे कितें आसा ते रेंट मातशें. बिकॉज सर हो विशय ताबडतोब आयज असेंब्ली जावन सोडोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसता. थँक्यू. Star question number 3, Tony Fernandez. No. So 4. Sir, I may be permitted to ask question 4A. Speaker sir, answers as per the cyclostate. Speaker sir, आख्खे असेंब्लींत हें जाता about cancer cases. आतां this it's almost जे reply दिल्या तितून almost 1,000 cases per year. Now these cases, there are different types of cancers. तितमध्ये oral आहा, तितमध्ये दुसरे भशेन आहाय जायते. आतां I want to ask the minister, what about the outside cases? Is he sure that this is the only number of cases? Are you checking properly when you when we come to these statistics? Because there is so much of talk about cancer. I want to know from you, what steps you will take to see what about the other cases detected and whether this is the, this is the available figure. This is for 1 year. So if you consider 5 years, it's almost 5,000 for 5 years. Anyway, I want to know whether you are confident that this is the correct figure or other, what steps you will take to see where private also are concerned, what are the correct figures, because of all this, at least in the assembly, Zeit talk zala, azo, cancer azo. So just give me statistics, what you're going to do to come to correct figures. Speaker sir, I would like to make mention to honorable members that the government is pretty serious as far as the cancer issue goes, because this disease is not actually, we cannot say that whether it is how much percentage wise it has increased annually. The reason is that the detection methods have improved. There are more, we have for the first time in Goa Medical College under Dr. Anupama Borkar, we have started an OPD. And we are now moving forward. We are trying to get in an oncology surgeon also in Goa Medical College. But all this information, yesterday itself, we took a review of the functioning of her OPD and what is the type of assessment she has done. As per her assessment, the number of cases that we have, she has actually detected over the period of 1 year is around 1,000. And I don't see why the figure should go wrong is because people in Goa who have already registered with DDSSY, if through their information base also we can get number of people who have taken benefit for cancer ailments. But as far as the government is concerned, honorable member also knows that we have already put a foundation stone for the new tertiary cancer center, which has been sanctioned by honorable Prime Minister for Goa. And the work on that should be starting any moment now. Money is also being transferred. And I can assure you that we are doing our best to see how we can enhance the facilities for the people of Goa on this issue. Speaker, sir, I'll go a little out of this question for DSS. Under DSS, I raised the issue on demands that
cancer cases, तांकां फकत 28,000, correct my figures, 24,000, plus तांकां about 5-6 chemos कितें first cycle पडल्या ती free मेळटा under DSS. I was asking the chief minister, asking the minister whether he would consider for the second round, because cancer cases are chemotherapy, yeah. Now cycles are. Now I want to know from the minister whether he will consider the second part, at least for the lower strata of people, like the poor person now. Poor person should be given complete free, at least the second cycle. So will you consider under DDS? And that too only for one person matter. Total amount you're getting is 2 lakhs or something. Can we increase that for cancer, considering that cancer cases may be increased, or some other relief may be inserted for the lower income people under this scheme? Because म्हाका दिसता our state is one of the only states in the country, you leave aside DDSSY, but in terms of such ailments which are there, what honorable member is saying, I want to just make a mention to him before going ahead. As we restarted the cancer registry on 15th of September 2018 so that we can have a total database of the cancer cases in the state of Goa. So this will encompass all public, private, everybody on board so that we have a thorough database of the people suffering from cancer. As far as chemotherapy is concerned, I want to make it very clear, Goa is the only state where we take care of all number of cycles. So many times people go to Bombay and get treated and referred back and come to Goa. I don't think we are charging for chemotherapy. Chemotherapy is being given, here we are taking care of all the patients. Some people come with 14 cycles. One boy from my constituency who went to, he had this thing on the thigh which was detected. So the doctors gave him the diagnosis, but the whole chemotherapy cycle was done in Goa Medical College. And now with Dr. Anupama Borkar, I think things are getting much more streamlined as far as our institution goes, so that people are taken care of. And I don't think the poor man is taken care of. This is the only state in the country where we give free medication and free type of treatment to our people. I'll get you that case so that you can consider something for it. Speaker, sir, one last question. I think we have praised the Honorable Minister for coming Speaker, rankings. एकूच हांवें जे उल्लेख स्टेटमेंट केला मान्य श्री रेजिनाल्डान जो विशय मांडला तो केस तेणी मुद्दम हाडचे कित्याक तुमकां एक म्हणजे रेकॉर्डार वचूंक जाय की गोंयचे जनतेक खबर आहा आनी प्रत्येक कॅन्सराचो पेशंट इट्स अ ड्रेडेड डिजीज. We don't want anyone to reach that stage. As a result of which we are doing all what we can do to see that people don't reach that phase. So detection camps and awareness and other things are going on parallelly. But Goa is the only state where we are giving free chemotherapy to each and every patient, whoever he may be. And if there is a specific case brought to your knowledge, you please give me the name. I will talk to the dean and check up with him. I'll get you that case. Speaker, sir, we have praised the Honorable Minister for the rankings of the GMC. Now we have failed. He has admitted we have failed because of research. I would like to know, I have already, which he doesn't want me to take up, research padha. What I don't want you to take up? In fact, he doesn't want me to take up what has happened previously. Anyway, ata research. I want to know from the minister what he will do for research of cancer. Because somewhere somebody is questioning us why it is happening and what is the reason. We are blaming it. We sitting down, we are blaming it on fruits, we are blaming it on fish, we are blaming it on your famous formalin, we are blaming on Swansea. Now, It's not my formalin, it's Congress formalin. Created by the Congress party, not by me. You were also in the Congress. Please don't forget. I left you a long time back. Speaker sir, I am on my feet. Please let the Honorable Minister sit down. Speaker sir, I only want to ask him when and what he is going to exactly do. And what type, and to detect what type of cancers. Don't take his advice. He is busy with his ZMP. Speaker sir, what we will do is, I want to know from him what exactly he is doing. Concrete. I don't want a simple answer. And tell me on a particular day what research can take you higher also. Be specific. Come on, Speaker. Speaker sir, I want my friend Reginald knows exactly, I think what he wanted to pull a trigger somewhere else and he reached somewhere else. So actually what I want to make it clear is, there is no question of anybody carrying out any kind of clinical trials without the proper formalities that are required by the government in our government institutions. I know what case you are referring to, so that person is no longer there.
As far as we are concerned, we are trying to tie up with various institutes, and we are open to tie up with various institutes because, as you are aware, I also want to bring it to your knowledge. When the grading happened of Goa Medical College, we lacked as far as research was concerned. And I want you to know is that this kind of cancer is on the growth, we say, but nobody is able to point out whether initially today what is happening is with the innovation and technology, and everything is technology driven, and science is also progressing at a very fast pace. We are able to detect cases of cancer. Earlier what we couldn't detect earlier, today you can detect. But here in the state of Goa, lifestyle plays a very important role also. Then when you talk about lifestyle, it is not whether a person is, again I want to bring it to your knowledge, whether a person is a veg or a person non-veg. Here, everything seems to have got encompassed, because we, like you yourself have brought on the floor of the house, is the artificial ripening that takes place. All these things, let us not only blame one particular issue. There are several issues and related to your lifestyle that is creating these type of problems in society today. Cancer, along with other disease, cancer also is coming in the forefront, and we are doing whatever we can as far as the treatment, detection, and awareness program, so that we are able to detect people well in time, so that we can save people's lives. Research, we need to tie up with institutes. For that, our Prime Minister has given us such a huge super specialty block. So much funds are coming, we are trying to utilize whatever we can, but we need to tie up with good institutes like Tata's and other things, but they are also so overloaded. So whether they will extend a helping hand as far as research is concerned, but we need a very vibrant department. Now under Dr. Anupama Borkar, we are in the process of setting up the department. And I think with the new tertiary cancer center taking shape, I think we'll be able to concentrate as far as research is concerned. And I also want to make a mention to Sri Reginald that I have talked to Secretary Health, Mr. Ashok Kumar, is that we need to make it mandatory in every department that the HOD in his department every year, papers need to be submitted, so that this itself helps us understand various aspects of what is happening around us. And at the moment, it's not happening in Goa Medical College. No department is, very few doctors are taking the initiative. Here we are trying to incentivize the students also. If they come out with something, it gets published in the national journal or it gets published in international journal, then we are able to give them that sort of incentives. This is important today. This will help us also collect a lot of information. But it is mandatory, we are making it mandatory that every department, in these manners, if we try to, we are also tying up with Pravara Institute for various other things. We are also tying up, in the process of tying up with the University of Miami. We will definitely tie up with any top institute as far as to join us as knowledge partners, to guide us on how to conduct take this forward. It's not only building a structure, but how to actually move forward on the area of cancer. Cancer is a concern for all of us, but once again I want to tell you, is that Goa is the only state where we are giving free treatment to everybody. You forget about DDSSY. What is not there, but as far as chemotherapy and other things, every aspect is taken care of the patient in Goa Medical College. Rohan Kode. Speaker sir, one second. There are only two issues. One second. Speaker sir, only one thing. Research has to be, Honorable Minister has not spoken of research. Research and focus दोन issue are. One, early detection and diagnosis की त्या लागोती. So I just want him to pay attention to these two things, at least in cancer. Other cases, we can go later on. Speaker sir. Alex. Speaker sir, cancer cannot be described nor prescribed. पण ही आम्ही सगळे आमच्या लागीच्या हांच्याकडे पळयल्ली आसा, तातूंतल्यान बऱ्यो फॅमिली वाट लागल्या. स्पीकर सर, मिनिस्टरान बरे इनिशिएटिव्स घेतल्या, कमिंग विथ द टर्शरी कॅन्सर सेंटर, अनुपमा बोरकाराकूय हाडल्या, व्हेरी गुड इनिशिएटिव्स. पूण कितें जाता स्पीकर सर, बारीक लोक कॅन्सर तरेचे येतात. That cancer sometimes is not treatable in the state. And the last for couple of years, Speaker sir, आमचे चडशे लोक टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे वता. DDSY ही बरी योजना आयली आणि DDSYच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत जितली हॉस्पिटलां आसा, those hospitals and GMC we are able to cater because of the health minister's intervention. पूण खुबश्यो केसी अश्यो जाता स्पीकर सर, जे we are going to Tata Hospital Mumbai, they give us, since the treatment is not available here, that treatment can be availed in Mumbai म्हणून हांगाच्यान लेटर मेळटा की मेडिक्लेम तुमी मागीर रिइम्बर्स करून घेवचे म्हणून. पूण एक जेन्ना पयलो टाटा हॉस्पिटलान वता, पयल्याच फावटी 2-2.5-3 लाख जाता, तेन्ना साद्या मनशाक ते 2-2.5-3 लाख परवडना.
ताज्या खातीर आमची तेन्ना मागणी आमी केल्ली की DDSY should have an arrangement with Tata Hospital where they should be able to give the same particular treatment or facilities to the Goikar who is going there. I would like to know की तुम्ही हांगा नारायणा शंकर नारायण तें हॉस्पिटल बरयलां की तुमचे रिफरल्स आसात म्हणून. I would like to know what is the maximum लोक मुंबय वतात स्पीकर टाटा हॉस्पिटलान. I would like to know from the honorable minister what is the status of this, whether you have any tie-up, whether already patients can be referred under this and whether treatments can be carried out. कित्याक टर्शरी हॉस्पिटल येता आमचो देड वर्स जाय. तरेतरेचे कॅन्सरांक सद्या हांगा ना अनुपमा बोरकार आयला ती व्हेरी गुड थिंग. पूण हें स्टेबिलायज जाता आमचो 1.5-2 वर्सान कितल्योश्योच केसी आसतल्यो. 1000 तुवें हांगा नोटिफाय केल्या दाखयल्या 1031 एखादी चडूय आसूंक शकता. ताज्या खातीर will you take an immediate initiative to ensure that you have a understanding with Tata Hospital Mumbai so the people at Tata Hospital can get free treatment through the DDSY and not look at reimbursements. Speaker sir, आमी जे पयली what Sri Rohan Kaute honorable member has been mentioning is a very relevant issue. आमकां सगळ्यांक तोच प्रश्न येता की जेन्ना मनीस येता तुजे कडेन फायनान्शियल असिस्टन्स मागपाक की आपूण बॉम्बे वयता आपल्याक कितें तरी हेल्प कर आनी कारण कोणाक परवडना स्पीकर सर. आनी आयज कितें जाल्लें आसा की पयलीं आमकां जे मेडिक्लेम गोवा मेडिक्लेम जी आशिल्ली गोवा मेडिक्लेमच्या माध्यमांतल्यान आमकां तेन्ना वी हॅड एन अरेंजमेंट विथ टाटा मेमोरियल. दॅट टायम दे यूज टू गिव अस अप टू दॅट व्हॅल्यू दॅट वॉज सँक्शन्ड by the department. They used to give us credit facilities. Today Tata is refusing to give us any kind of credit facilities, but honorable member will know that this discussion happened when late Chief Minister Shri Manohar Parrikar was there. In principle, actually in one of the meetings we had discussed, I think it was an informal discussion which we had, and where it was decided that we'll keep some sort of a rotating corpus with Tatas. I assure you that immediately after the session, along with our director and secretary, with the permission of the Honorable Chief Minister, we will, I think, some amount of corpus needs, because at least that person to what amount of money that he is sanctioned, he will be able to avail if we have some sort of corpus with Tata. Apart from Tata, we have mentioned Narayan Rudralaya here. Whatever is close to us, which are the top, we have to recognize 2-3 top institutes. Cancer, all of us know that everybody feels that he needs to go to the best center for treatment. As you said that it will take another 1.5-2 years for us to actually get our setup in place, and also that is also under the technical guidance from Tata's itself. That was the wish of the late Chief Minister Shri Manohar Parrikar, that we should have a top institute like them that will guide us, that will train our staff and also take it forward. Because we on our own will not be able to navigate on any kind of path if we have to move in the right direction. So we are in constant touch with their people. But one thing I can assure you, that I will take permission from the Honorable Chief Minister. If we need to keep some sort of a corpus, it is necessary to keep that corpus. Each member of the House must be facing on a day-to-day basis, because people who come, they get a letter from the department, but that letter is of no use when he goes there, because he is not able to start his treatment because he doesn't get any kind of credit facility. And let me tell you, Tata's, we have to go there and sit down and see that we find some sort of a mid-path in trying to take this forward, because Tata is like an ocean. Like me, there will be 101 ministers who make phone calls. That is no. I have been trying to make a phone call for my boy from my own constituency. Unfortunately, he passed away. But to get the director of that institute online itself is a big thing, because the pressure is so much on that institute. But I assure you that I will make all efforts. With the permission of Chief Minister, with Secretary Health, I will go and ensure that we find some sort of a path, so that some sort of a corpus, there is no harm in keeping corpus, they can go on deducting it, and we can have some system in moving forward. We will do it. I will make all efforts to take it forward. Thank you. Mr. Speaker, sir, prevention is better than cure. It is always said. I would like to know from the Minister whether we can get a list to be laid on the table of the House, the categories of cancer that are prevalent in Goa. We should make a survey, or they may have the survey, they may have the numbers. Which are the typical cancers that are mainly hitting our Goan population? Whether it's oral or stomach or your lungs, all these types of cancers which are killing a lot of people all over the world, we must prevent such happenings. Do we have a survey made
I am sure the medical college must be having that. If they don't, they must make a survey of this. What are the prevalent cancers in Goa? People also drink Hurrak, Feni. Is it causing cancer? People also smoke. Is it it is also cancer. It is known a fact that if you smoke, it causes cancer. Therefore, we have to be very particular. Get a survey made and please lay it on the table of the House if you have already one. Minister, 1 minute. Churchill. सर मिनिस्टरान आन्सर दिले ते प्रमाणे 1000 कॅन्सर डिटेक्ट जालो हांवें पयलीं सांगलां 1 वर्स 5 म्हयन्याक 1072 केसीस डिटेक्ट जाल्या हो पळय हें पळय क्वेशन आहा आनी हें पळय हें आहा तें व्हेरी सिरियस थोडे जाण हिंगा हांसपाची गजाल न्हय हें व्हेरी सिरियस स्पिकर सर हांवें कितें सांगता जेन्ना कितलीं तुमी हॉस्पिटल घातलीं मनीस उना मनीस मतलो म्हगेलो एक प्रश्न जाय विचारपाक आत इतलो कॅन्सर कित्या लागून जाता तेजेर तुवें एक्सपर्ट कोण तरी भायरसून हाडपा जाय आनी चोवपा जाय कित्या लागून इतलो कॅन्सर जाता गोंयांत कितें तेज कॉज दुसरें स्पिकर सर किमोथेरपी म्हणटा ती तरी दिली बोरेले सेल मता आय एम अ वेल एक्सपिरियन्स ऑन दीस मुगे 2 जाणां भाव हो समाज सोडून गेल्या एक उनी गेली म्हजी मुगेल्या भावा एकल्याक ह्यो आमच्या एक्स सीएमाक पारेकारा पळय कॅन्सर जालो पांक्रियस हो जालो हांवें व्हडलो हॉस्पिटल दाखयली इंडियेची 2 म्हयने भितर गेलो पूण जेन्ना आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर स्लोन्स रिसर्च सेंटर US गेलो आनी थिंगा तेणें किमो घेता आसतना थिंगा एक सिस्टम आहा तूं किमो घेता तुका 20 दीस तूं सेन्सा ना तुका सारकें देड कोता ते जस्ट लेट मी नो तेका सेन्सान दवरना तेका तो सारको देड बॉडी आसता म्हाका दिसता तेका लागून फुडें बरेले सेल मोन आसतले कित्याक ही सर्वायव 1 year 1 वर्स तो उरला पॅन्क्रियास तर कॅन्सर जालोलो मनीस 2 ते 3 म्हयन्या भितर काबार जावपाकूच जाय तर हांव म्हणटा जेन्ना आमी इतले पयशे मोडटा तुमी हो कॅन्सर इतलो बाब एक्स सीएमान आमचे राणीन सांगले त्या प्रमाणे डिटेक्ट जाता आसतना फर्स्ट स्टेजीर तरी डिटेक्ट जालो त्या मनशाक चान्स आहा फर्स्ट स्टेजीर सेकंड स्टेजीर जालो ताणें दीस काडपाचे थर्ड स्टेजीर जालो ओरिजिनल दिवपाचें देखून हांव म्हणटा जो डिटेक्ट करता आसतना फर्स्ट स्टेजीर कित्याक मेळना कित्याक हांव जाणा एवरी ह्युमन बॉडी कॅन्सर सेल आहा पूण ते कॅन्सर सेल वयर स्वत कित्याक लागून जाता आनी गोंयांक कित्याक लागून चड जाता हेजेर रिसर्च करपाक कोणू तरी ती एक्सपर्ट हाडपा जाय कित्याक एवरी टायम कोणू तरी मरना गेलो बाबा कितें जालां कॅन्सर दुसरें उतर आयको येना हें पयलीं नासलें आदल्या तेंपाक एक कांक्र म्हणटाले आमी कांक्र कॅन्सर येवं म्हणून नासलें वचना कांक्र जालो म्हूण कळो विलेजीनी आखो लोक भितालो आतां हें सारकें हें जालां हेळे असो सारको पूण हांव मागतां तुका एक कॅरेज आहा थंय आज बांबोले हॉस्पिटल 15 पावयलां 1 नंबराचेर पावय म्हण तुका तें तरी पावयतलो कॅन्सराक कित्याक लागून इतलो चड जावं डिटेक्ट कर आनी हो डिटेक्ट तर तुवें केलो बाबा कित्याक लागून जाता जाल्यार आमगेलो म्हाका दिसता फ्युचर जेनरेशना तरी चान्स आसतलो थोडो तेम काडपाक Last supplementary, Tony, last supplementary. Then you can answer. स्पीकर सर माझी एक विनंती आसा देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ कॅन्सर्स पूण
दुयेंसा वयर कोणें पॉलिटिक्स केन्नाच येवची न्हू. कित्याक आतां चेचील बाबान म्हटलां तेजे फॅमिलीन अशें घडलां म्हणून. जेन्ना कोणाक घडटा तेकाच ती दूख लागता. आयज ल्युकेमिया कॅन्सर, आमी साद्या उतरांनी ताका ब्लड कॅन्सर म्हणटा. आनी ह्या कॅन्सराक आमचे खुबशे कॉन्स्टिट्युन्सीतले लोक, म्हाजो इश्ट एकलो सोडून गेला. आनी पळय डिमांड्साचेर उलयता तेन्ना ताका फॉर्मेलीन देखून घालचें पडलें म्हाज्या हातीन. तेन्ना म्हाजी एक प्रश्न आहा मंत्र्याताय की ल्युकेमिया कॅन्सर जालो म्हणटच तुजें ब्लड ट्रान्सफ्युजन करचें पडटा. हाचेर एक हातवेंत तरेन हें सारकें जावपाक जाय. म्हाका खबर ना GMCन कोत्ता जाल्यार, whether it is done in GMC, I don't know, blood transfusion. At the same time, एका एकूच उपाय आहा. एका बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट म्हणटा ते मनशाक साल्वार कोत्तलो जाल्यार बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट म्हणटा ते करपाक जाय. आनी हें इतलें सोंपें न्हू. इवन द best professional doctors are failing in this, in bone marrow transplant, even in US. तेन्ना जरी तर गोंयांत ह्यो केसी वाडल्या कारणान आमी सगळे कॅन्सर 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 जे ग्रोथ आनी साद्या उतरांनी कॅन्सर म्हणटा. आनी कॅन्सर म्हणजे एक कशें जाता, एका आमी पळयता माडाक जेन्ना वडाची पावां बांदून घेता ओडपाक, तशें हें आमच्या पोटानूय जाता. आनी ते ऑर्गन आहा ते काबार जावन ग्रोथ जावन मनीस ऑडवडोन ऑडवडोन मरता. आमच्यांनी फकत एक ह्या ल्युकेमिया कॅन्सराचेर बंदी घालूंक जाता. म्हणजे बंद करपाक जाता जाल्यार फकत एक बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट हें करपाक हें गोंयांत जाता जाल्यार पळोवपाक जाय. मंत्र्या कडेन हांव इतलें विचारतां, हें ब्लड ट्रान्सफ्युजन एंड बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट unit can be put up in the new cancer territory unit and घालपाक जातलें काय म्हणून. ओके. लास्ट सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, मंत्र्यान आतांच म्हणलें की कॅन्सर जावपाक खूब कारणां आसूंक शकता म्हणून. वन इवन कार्सिनोजेनीक रायपनिंग एजंट्स. स्पीकर सर, एक हें आशिल्लें प्रपोजल की EICचें टेस्टिंग लॅब म्हळ्यार एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन कावन्सिलाचें टेस्टिंग लॅब आमी घालचें म्हणून तुका PDN जागोय बी दिल्लो. ताजे मागीर दे हॅव चेंज द लोकेशन ऑफ द प्लेस. And now I understand that the officer involved has also been transferred. He has now gone to FISSAI or something. So whether the government gives me an assurance that this EIC testing lab in the new proposed wholesale fish market is being pursued, will be pursued by you. Number one. Number two is whether you are admitting that cancer is an epidemic in Goa. The way Mr. Churchill Alemao and others have spoken, I have also been a victim of, within my family, I have lost my sister in cancer. But is it a fact that cancer has reached epidemic proportions in Goa? And if so, what is the reason for it? Yeah. Speaker sir, म्हाका दिसता म्हाजे वडील आनी आमचे श्री प्रताप सिंग राणेन विशय जो मांडला हेजे आमचे कडेन स्टॅटिस्टिक्स ऑलरेडी आसा. स्टॅटिक्स आसा की ते ऑटोमॅटिकली स्टॅटिस्टिक्स गावता की प्रत्येक स्किमीचे अंडर खंयचे ट्रिटमेंट जे जाला. पूण हांगा जर वाड पळोवंक गेल्यार चडान चड हे हजाराचेच स्टॅटिस्टिक्स दिता. हजाराचे वयर हजारांनी आमी आमचे कडेन जे आयल्या चडान चड हा ब्रेस्ट कॅन्सर, दुसऱ्या हेड एंड नेक आनी थर्ड हेमेटो लिम्फॉइड म्हणजे लुकेमिया लिम्फोमा हे सगळे कंबायन जावन ह्यो तीन सगळ्यात चड आहा म्हणजे 3 डिजिटाचेर पावता. आनी ह्याच तरेनूच हे डिटेक्शन म्हाका दिसता आमचे जे परिस्थिती आयज गोंयांत आहा आनी ज्या तरेचे मेडिकल इनोवेशन जाता, ज्या तरेचे आमी नवे सिस्टम्स आमी वापर करता, वी आर एबल टू डिटेक्ट ऑल्सो मच बेटर दॅन इन द पास्ट. परहॅप्स इन द पास्ट in the past we had no mechanism to detect like the way we detect now in the last 5 years. I think things have progressed. We are also moving forward, but definitely
more cases of cancer are coming in front, and as a result of which we have now once again reactivated the cancer registry so that we are able to map and keep a record of what is happening. It is important for us to understand that lifestyle diseases are multiple, but cancer definitely is coming. Every time you see a patient from your constituency who comes to you, you find that more and more you hear the word cancer and cancer-related issues. As a result of which, we are trying our best to see that we put up the tertiary cancer center which has been sanctioned by the Government of India. And I also want to share with Sri Chachilalama, who just mentioned about late Chief Minister Shri Manohar Parrikar. When he used to sit in Goa Medical College and I used to go to visit him, he used to constantly keep on asking questions about various issues. And since he was himself a victim of cancer, and he had this complex pancreatic cancer, he constantly asked whether the same treatment that is being given to me, whether the same treatment is being given to the common man in the hospital. And from that itself, when Dr. Anupama Borkar took over, then we started discussing on how best, like you will agree with me, in the past even simple things like ports and all were not used in Goa Medical College. And you know what happens when it is given intravenously to the patient, what is the situation of the patient. I used to always ask this question, I have to listen and ask, because what happens is that you learn out of experience, you learn out of somebody who you have seen going through it, and we have all seen this happening right in front of us. So as a result of it, Speaker Sir, what Churchill Alemao mentioned, he is a victim of it, Shri Vijay Sardesai mentioned, he has himself experienced it in his happening. The government is very serious to see that we take all precautionary steps to ensure that early detection is given thrust. And we tie up with the best institutions and get best people to become knowledge partners to help us move forward. Unless we do this, we will not be able to make much progress. Just by having a mere hospital, it will not happen. Madam Alina Saldana has recently asked for a camp in a constituency specifically related to cancer awareness in her constituency. We have also tied up with a company called iBreast, which is again for, before doing mammography, basically scanning of women. So we are targeting about nearly about 1.5 lakh women this year. And this has been through a CSR fund of Yuvraj Singh, who is himself a cancer cricketer and a cancer survivor, through his wife's foundation. So I think if we have to move forward, then we need to see that these type of awareness camps are held in every constituency, every taluka, creating awareness and taking the right steps forward. Like what Rohan mentioned is that, Honorable Member Rohan mentioned, is that we need to tie up with Tata Memorial. We need to see that we have the best mechanism in place. And I want to share with you that we also need a partner in running the tertiary cancer center, along with our staff that has already been sanctioned. A lot of doctors have been sanctioned now under the new posts that have been sanctioned. Goa government is one of those only governments under DDSSY and Goa Mediclaim, where as far as bone marrow transplant is concerned, we give about 8 lakhs of rupees. No state gives. No state gives this type of funding to this type of disease, which is complex in any part of the country. And as a result of which I feel that this is the way forward, and our thrust is going to be on early detection, and we will ensure that along with early detection and taluka-wise camps and awareness needs to be created, and we will do that. Along with that, we will see that, I just mentioned, with the permission of the Honorable Chief Minister, after discussing with him, we will see that till that setup is ready, that we have a collaboration. We have got here with Narayan Rudralaya. Tata Memorial is one of the finest. Everybody, actually, you will be surprised. People come already prepared that they want to go to Tata's because they feel that's the only place they can get the best treatment for cancer. And we'll work in that direction. And I assure you, immediately after the session, today itself, we'll write to them to give us time. With the permission of the Chief Minister, I will go and I will see whether we can have some sort of arrangement so that people of Goa do not suffer. Stock number 5. Subhash Shirokar. Saj Mahashay, I may be permitted to ask question number 5A. Speaker sir, the answer is as per the cyclostyle. Saj Mahashay, हो प्रश्न जो आसा तो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस हातूंत वॅकन्सीज कितके आसात आनी म्हाका उत्तर जें मेळ्ळां त्या प्रमाणे ग्रुप ए कॅटेगरी जी आसा तातूंत जवळ जवळ 139 स्टाफ हांचे वॅकन्सी आसात. ग्रुप बी आसा तातूंत 35 वॅकन्सी आसात आनी ग्रुप सी जे आसा तातूंत भितर 568 म्हणजे जवळ जवळ
700 ते 800 सुमार वॅकन्सी जाल्यो. वॉट आय एम मोर कन्सर्न अबावट समज महाशय की ए कॅटेगरी वॅकन्सी आसात जातूं भितर एनेस्थेथी जाय, रेडिओलॉजिस्ट जाय, सर्जन जाय. म्हाका एक जाणून घेवपाक जाय, हे जे सगळे स्टाफ दाखयला कॅटेगरी ए, these are spread all over the health services, particularly primary health centers, or spread all over Goa? It is spread all over. This is general question which has been asked. The answer is actually all over Goa. And also, I would like to mention to honorable members that most of the A category that we are aware, we have to send it to GPSC, and we have been given exemption to send these posts whichever vacancies arise, which we have been doing on a regular basis. And most importantly is that after IDCO came, the annexure which is given to you, in that we have given a comprehensive list of all the vacancies that are there. You have asked specifically of Group A. Group A, this is pertaining to the whole state of Goa, whatever vacancies that we have got. Particularly, समज महाशय ए कॅटेगरी वॅकन्सी आसात पळय न्ही, ते सादारणशे केन्ना पर्यंत भरून जातल्यो? कारण एखादी डॉक्टर आसप ना, म्हणजे खेडेगांवांत प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा ते डिफरंट जाता. त्यामुळे ह्यो वॅकन्सी जी आसात ए कॅटेगरी, बी कॅटेगरी, इवन सी कॅटेगरी, ह्यो केन्ना पर्यंत भरून जातल्यो? स्पीकर सर, इडको जेन्ना हाय लेवल कमिटी जी आयल्या तेजे आतां मुख्यमंत्री कडेन हो विशय आमी डिमांड्सच्या वेळी बी मांडलेलो. मुख्यमंत्री कडेन पयर बी चर्चा जाल्ली आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगला असेंब्ली जावन ताबडतोब आमी हेल्थ डिपार्टमेंट जे आहा, जे पेंडींग आमचे विशय जे तेंचे कडेन मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पण इमिजिएटली वन्स वी गेट द पोस्ट क्रिएशन, बी रेस्ट अश्योर्ड. इवन yesterday I have just told everybody that Chief Minister himself is monitoring all these things. Goa Medical College post creation file आताच Goa Medical ते verify करचे पडटा. तेजे उपरांत post creation. I am just deviating from the subject from health services to JMC. We have said send everything to GPSC immediately. You don't have to wait for in phases. Reason is very simple, that in GPSC itself it takes couple of months for recruitment, and as a result we cannot lose time. So in phase manner, I think GPSC also can conduct those tests. Once we get this question which you have asked, whatever posts are pending, I don't think they're pending in our department. We must have already sent them to GPSC. But आमकां हे नवे पोस्ट जेन्ना सँक्शन जातले, as a result of which class C, LDC, ह्यो सगळे गोष्टी जे जाय, technician besides, those are all pending because some of them have lapsed, because we need fresh permission from the government to advertise and get this cleared. We'll get it done from Honorable Chief Minister. He has assured that he will look into it. But be rest assured, minute we get it, we'll put a lot of pressure on GPSC to see that we get this outcome what we require, because otherwise all the hospitals suffer, as you say. It is the truth. Next question, Professor Dice. You go for the question. You go for the question. Speaker sir, it is out of question. Speaker sir, Minister को विचारपाक सोदिता, जे रॅबिश वॅक्सीन आसा ती शॉर्टेज कित्याक गो? मातशें it is out of it. Didi. Most of Kepe तालुका. Member, you go for question number star 6A. No, त्याच्या पयलीं मातशें स्पीकर सर. Okay. मातशें why the shortage रॅबिश वॅक्सीन? असा स्पीकर सर, केन्ना आमकां सोर्स ऑफ सप्लाय कडल्यान केन्ना शॉर्टेज जाता, पूण म्हाका दिसना तितको शॉर्टेज केपें तालुका ऑल प्रायमरी हेल्थ सेंटर ना. तूं म्हाका स्पेसिफीक सांग खंयचे आहा ते. काल लोक गेले थिंग शॉर्टेज म्हणटाय ना म्हूण मातशें. रेबीजाचो विशय कितें आसा स्पीकर सर? आमच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की सगळे कडेन जे कितें आमकां स्टॉक गावता की मिनिमम इन्व्हेंटरी दवरपाची गरज आसा. आनी जर खंय तुमच्या सेंटरान खंय ना, हांव डायरेक्टराक सांगून आमी ऑलरेडी हो मिनिमम इन्व्हेंटरी डिपार्टमेंटान दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. मॅक्झिमम आमकां जी केसीस ह्या दिसांनी कांय ठरावीक एरियाचे मॅक्झिमम केसीस, तुमचे मॅक्झिमम स्पीकर सर आमकां त्रास जो जाता तो आहा कांदोलीम आनी तो कोस्टल बेल्टाचेर, आनी हेजेरूच म्हणून सगळे कडेन आमकां प्रेशर वाडटा, मेनली ऑन द कोस्टल बेल्ट. पूण एंटी रेबीज वॅक्सीन जे आहा ते आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्साक बी आमी सांगलेले आसा डॉक्टरांक की लोक खंय कमी जर जाले, आमचो प्रोसेस जो आहा खंय तरी प्रोक्युरमेंटाचो मातसो जर डिले जालो, यू कॅन बाय थ्रू लोकल पर्चेस एंड गिव इट टू द एंड एन्श्योर दॅट इट इज टेकन केअर ऑफ. थँक्यू सर. एकूच ऍड करता हांव. सांगपाक बरी गजाल दिसता की रॅबीज डेथ रेट जो आहा हो गोंयान ऑलमोस्ट 0 जाल्लो आसा. एक बरी स्टेट म्हणून आयज पर्यंत रॅबीज डेथ रेट हो गोंयान 0 आसा तसो. हे लोक झाडो घालतात, तो मातसो बंद करात. आमी कोणाकूच आमी सांगता की आमच्या सगळ्या PHCनी जशें हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां की वॅक्सिनेशन अवेलेबल केलां,
कोण झाडो घालून रावता आसत जाल्यार ती लोकांची चूक, कारण आफ्टर डॉग बायट किंवा कॅट बायट सुद्दां म्हणजे माजर चावल्या उपरांत सुद्दां दे वॉन्ट टू कन्सल्ट अवर PHC, सो वी आर गिविंग द वॅक्सिनेशन. कारण लोकांक संवय जाल्यार माजर चावले ते म्हणून रावता, बट माजर चावूनय बी पेशंट एक्सपायर्ड जाल्लो हांवें पळयला. म्हणून सांगता झाडो घालून तर कोणी रावचेच न्ही आनी ते हे वखदार तेणी वॅक्सिन घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर आमी ऑलरेडी अवेरनेस आनी ते करीत आसा त्या बाबतींत. Stock number 6, Wilfred Issa. I may permit to ask LAQ number 6A. Speaker, sir, answer as per cyclist time. Speaker, sir, Social Welfare Department आणि सावथाक ब्रांच ओपन केल्लो 2013 आनी थिंगा डेप्युटी डायरेक्टर सावथाक अपॉयंट केल्लो आसा. आनी हांवें क्वेश्चन घाले तेजेर म्हाका आन्सर दिला थिंगा डेप्युटी डायरेक्टर विकली ट्वायस येता म्हूण. पूण थिंगा जायते लोक येवन डेयली पोत वयता, कित्याक थिंगा डेप्युटी डायरेक्टर फकत विका एकू पाट येता आनी ह्या दिसान तो हेड ऑफ आसता पेंजीम. म्हाका जाण जावपा जाय मिनिस्टरा कडच्यान ताका डायरेक्टर पेंजीम ऑर्डर काडली जाल्यार ऑन वर्किंग अरेंजमेंट. Speaker, sir, डेप्युटी डायरेक्टर साऊथ गोवाच्या ऑफिसान विकान 2 फावटी येता. कंपल्सरी थर्सडे वयता तो आनी एक दीस विकानसून वयता ज्या दिसा गरज आहा त्या दिसा. अशे 2 दीस ताका ऑर्डर काडल्या आनी 2 days he has to work in साऊथ गोवा. पूण तो एकू दीस आसता ओन्ली ऑन थर्सडे. अशें जर तुमचे ग्रिवन्सीस आसा जाल्यार हांव पळयता आनी ताका विकाक 2 दिसाची ऑर्डर आहा. 1 day कंपल्सरी ऑन थर्सडे आनी एनी अदर डे इन द वीक. सो दुसरो दीस खंयचो ताका वयता ते आमी ताका कन्फर्म हें करता ऑर्डर. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर ऑफिसात जायत्यो स्किम्स आहाय. सिनियर सिटीजन्स डिसेबल कार्ड्स करपाक जायते लोक येता थिंगा आनी हो फूल विकाक आमकां थिंगा मेळना. ताका लागून म्हाका जाण जावपा जाय ताका तें ऑफीस तुमी फूल फ्लॅज कोतले आनी डेप्युटी डायरेक्टराक फूल पावर्स दितले जाल्यार. बिकॉज हें ऑफीस मडगांवचें आहा तें म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे बऱ्यापैकी ऑफीस आसा. आतां त्या ऑफिसान थोडीशी स्टाफाची शॉर्टेज आसूंक शकता आनी शॉर्टेज आसल्या कारणान ह्या ऑफिसान आतां आमचे न्यू रिक्रुटमेंटाचो प्रोसेस चालू जाला. आमी त्या ऑफिसान ऑलरेडी LDC खातीर 8,000 एप्लिकेशन्स रिसीव केला, मल्टीटास्किंग 3,000 एप्लिकेशन्स, स्टेनोचे 1,190 एप्लिकेशन्स, एक हेड क्लर्काची गरज आहा आनी हे सगळे पोस्ट विदीन नेक्स्ट म्हाका दिसता कांय ना जाल्यार 6 to 8 months आमी भरतले, जेणे करून हे ऑफीस फूल फ्लॅज चालू जातले. ऑलरेडी ऑफीस बऱ्यापैकी चलता आनी फूल फ्लॅज चालू जाल्या नंतर इवन त्यांचो डेप्युटी डायरेक्टराचे हे आहा ती 2 दीस थंय घालपाचे हांव प्रयत्न करता आनी ते 2 दीस थंय तेणी वचपा जाय. ते मातशें म्हजो प्रश्न आसा, थंय फिल्ड एसिस्टंट आसा, ते फिल्ड एसिस्टंट काम कितें करतात आनी जी स्कीम तांकां दिल्ली त्या वेळार गोमंत बालरथ योजना ती ट्रान्सफर तुमी कित्याक केली? फील्ड असिस्टंट कितें? फिल्ड एसिस्टंट जे थंय आसा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तांकां सद्या काम कितें आनी जी योजना ह्या फिल्ड एसिस्टंटा लागून जी योजना केल्ली ते वचून इश्कॉलांनी सगळें चॅकींग करताले ती ट्रान्सफर कित्याक केली? फील्ड असिस्टंटाक ट्रान्सफर थंयच्यान केल्या. फील्ड एसिस्टंट पोस्ट सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटांत आसा, हय. तांचें काम कितें हो एक प्रश्न. तुमचे कडेन गोमंत बालरथ योजना ते सगळे मेंटेन करताली, बरे तरेन चलताली, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट मेंटेन करताली, ती तुमी कित्याक ट्रान्सफर केली आनी ती आतां कोण मेंटेन करता? काय ताका कोणूच वालिना काय तुमी सगळेंच तें काडून एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिलें? एक्झॅक्ट तुजें इन्फॉर्मेशन 1-2 मिनटान तुका दिता. एकूच मिनिट रवी नायक, एकूच मिनिट आसा. स्पीकर सर, म्हाका 7B विचारपाक मान्यता दिवची. स्कीम वाडलेली काय बरी करता बेस्ट चलताली सारकी स्कीम. सरकार कन्सिडर करतलो काय कितें सेटिंग अप ब्लड बँक इन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा? एक मिनटान स्पीकर सर, आमचे कडेन सध्या
तुमकां दिल्लें आसा इन्फॉर्मेशन, पण एकूच आमी ॲड करून की मणिपाल हॉस्पिटल प्रायवेट जे हॉस्पिटल आहा तेंचे कडेन बी ब्लड बँक आहा, तुमचे कडेन 3 दिला. तुम्ही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे जे उल्लेख केला निश्चित एक्सप्लोर करपाक काय हरकत ना, कित्याक ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा. हांव आमचे डॉक्टर्स एंड डायरेक्टर कडेन विचारून हांव तें कितपत करूं शकता, पण म्हाका दिसना कितें प्रॉब्लम जावये, करपाक काय हरकत ना, पण करपाक जाय म्हाका दिसता त्या स्केलीच्या हॉस्पिटलान. Question is over.